GSB सेवा मंडळातुलान यूथ ऑफ GSB कवरेज पळयतास तुम्ही ह्या एक कार्यक्रमांतू आता आमगेल्या भारत देशांतू आम्ही कंप्लीट डिजिटलाइज जावका म्हणला एक आमगेल्या प्रधानमंत्रीला आशा तशीच मस्त पुरे इनिशिएटिव्ज कंट्री लेवलारी आम्ही डिजिटलाइज जावचांतू करता असताना त्या एक डिजिटलायझेशन हांगा सेवा मंडळांतूय आसूं का आमकांय त्या एक जावका म्हणलें एक उद्देशान मस्त पुरे डिजिटल इनिशिएटिव्ज GSB सेवा मंडळा तर्फेन घेतले आसा ताचे ಬಗ್ಗೆ आम्ही एककची कसं पुरे त्यांनी इनिशिएटिव्स घेतला म्हणून सांगून ह्या व्हिडिओन तू कोण घेवया मेगेलोटू शरत हांणी आसाची हांगे लागी ह्या पुरे कसं पुरे आनी चेंजीस केला आणि ताचे निमित्त कसं बेनिफिट मेळलेलं आसा सेवा मंडळा जावेत नावे हांगे तश डिवोटीजाक ताजे निमित्त कसं बेनिफिट मेळ्ळा एककची निमगिता वचा सो आता फस्ट डिजिटलाइज केलेलं तसं एक विषय म्हळ्यार इन्विटेशन त्या इन्विटेशन कशें त्या डिजिटलाइज त्या प्रोसेस कशें केला सो आतां कशें म्हळ्यार आमी जाणाक 3 नमन्याचें इन्विटेशन पेटयतात ती सो आतां आमगेले कोणी सेव बूक केल्यार या गणपती जावचे 3 म्हयन्या फुडें तांकां आमी लेटर्स पेटोवचे आशिल्ले फुडें आमी म्हाका मॅन्युअली लेटर्स कोण पोस्ट करता आशिल्ले आतां आमी ह्या वर्स कसं करता म्हळ्यार डिजिटली कोण सेव केला तांगेले आमी लेटर्स जनरेट करून प्रत्येक सेवेक एक नंबर आसता सेवेदार नंबर कशी म्हळ्यार एक फॅमिलीन तूं 5 जाणांक ओटू सेव केल्यार तांगेले आमी सेव क्लब करता ती सो एक घर कडेन एक लेटर वता ह्या प्रोसेस केल्या निमती कसं जाला म्हळ्यार सेवा मंडळ जाल्यार मस्त खर्च उण जाला एक घर कडेन 5 लेटर वचचे आशिल्ले जाग्यार एक लेटर वता त्या एक मेन एडवांटेज आशिल्लें सो केन्ना आमगेले डिवोटी हांगा मंडळा येवन बूक करतना तांगे लागीं ते लेटर आसल्यार त्या तांणी कोड सांगल्यार आमी इजिली आमगेल्या सॉफ्टवेअरार तांगेलें नांव तांगेले डिटेल्स फेच करीत आनी तांगेले सेव बूक करीत सो ह्या एक आशिल्लें सेकेंड म्हळ्यार आमी वॉट्सॅप मेसेज फुडें कशें आशिल्लें आतां आमकां पुरो जाणां गोत्तास पुरो जाणां वॉट्सॅपार हेविली एक्टीव आसता ती सो आमी कशें करता ती गणपतीच्या 3 म्हयन्या फुडें 2 म्हयन्या फुडें आनी जस्ट एक वारा फुडें आमी पुरो जाणां वॉट्सॅप मेसेज पेटयता ती की गणपती लागीं आयला तुमकां सेव बूक करता जाल्यार आमी तांकां वेबसायटार लिंक प्लस तांकां इन्विटेशन खंयची डेट दाखोवन खंयची डेट ते आमगेले गणपती आसा ताजे आमी तांकां लिंक पेटयता ती हाजेन कशें जाता म्हळ्यार आतां मस्त जाण विसरून आसता ती की आमी ह्या वर्स बुकींग कर न्ही सेव कर न्ही तो तांणी येवन बूक करता ती थोडे जाणां घर कडेन कोणी एक्सपायर जावन आसता ती तांणी फूड करता आशिल्ले सो तांगेले यंगर जनरेशनाक केन्ना मेसेज मेळटा की आमगेलो आनमान फूड करचो आशिल्ली सेवा तांणी त्या मुखार तांगे लेगसी कंटिन्यू करता सेवा बुकिंगाची सो हे SMS वॉट्सॅप थर्ड म्हळ्यार आमी ईमेल पेटयता ती आमी सेवा बूक करतना पुरो जाणां SMS आनी वॉट्सॅप आनी ईमेल ID घेता सो ह्या तिनी मोडार आमी तांकां एक नोटिफिकेशन पावयता ती सो दॅट नेक्स्ट इयर आनी आमी बुकींग करतना तांगेले डिटेल्स घेता सो दॅट नेक्स्ट इयर आमी तांकां नोटिफिकेशन पावयता तशीच ह्यात इन्वायट करच्या विशयांतू आनी तांगेले फुडले डेटा काणू कशी यूज करताची म्हण जाला आता इतलो व्हड कार्यक्रम जावका जाल्यार मस्त वॉलंटियर्स जावका जाता सो त्या एक वॉलंटियर्स ओट्टू करचेच आसल विशय ताका कसले डिजिटलायज केलेले आसा वय आमगेले म्हळ्यार सेवा मंडळा लागीं ऑलमोस्ट एक 4000 लागीं वॉलंटियर्स आशिल्ले सो आमी कसं केला प्रत्येक वॉलंटियरांक आमी फुडें ऑनलायन रजिस्ट्रेशन ऑफलायन रजिस्ट्रेशन दवरलेलें प्रत्येक वॉलंटियरान तांगेलें नांव एड्रेस डिटेल्स पुरा फील करून फॉर्म फील करून आमकां सबमीट केला तांकां कन्सर्न्ड कमिटी मेंबर्सान व्हेरीफाय करून चॅक करून एक प्रोसेस आसा ताजे मागीर अप्रूव करतरी तांकां प्रत्येक वॉलंटियर ID कार्डाक तुमी पळयला म्हणकेची एक युनीक आयडेंटिफिकेशन नंबर मेळटा प्लस एवरी वॉलंटियराक आमी एक QR कोड दितात सो खंयचे एक वॉलंटियरान येत तरी तांणी हांगा काम करता ती सो तांकां आमी एक युनीक QR कोड दिला सो थ्रू डिजिटली आमी कसं करता ती कितलो आमकां वॉलंटियर रजिस्ट्रेशन आयला तांगेले आमी ID कार्ड जनरेट करून प्रिंट करून तांकां दिता ती एवरी ID कार्डा भितर QR कोड आसा तांकां आमी कितलो प्रसाद दिता ती तांणी येवन 5 दीस हांगा देवाल सेव करता ती त्या सेवे मागीर कोण जाता तर तांकां आमी प्रसाद दिवचे आशिल्ले फुडें सो त्या प्रसादू तें आमी डिजिटायज केला सो ह्या प्रसाद कावंटरार केन्ना स्कॅन करतना त्या QR कोडार तांकां प्रसाद मेळटा प्लस तूं थोडे वॉलंटियर्सांक कसले प्रॉब्लम जावन तांकां युज जायना सो तांगेले कार्ड आमगे लागीं आसता सो नेक्स्ट इयर आमकां कळटा की टोटल कितले वॉलंटियर्स आयला ती कितले वॉलंटियर्स येनी प्लस आमी ह्या वर्स फेस रेकॉग्निशन एक नवे एक सिस्टम केला सो कितले वॉलंटियरान आमगे रजिस्टर केला तांगेल्या फेस आमी आमगेल्या सिस्टमान थ्रू AI आमी इंजेस्ट केला सो त्या आनी तुमी हांगा पळयल्यार मस्त जाग्यार कॅमेराज आसा तर त्या कॅमेरा कसं करता म्हळ्यार आमगेले कितले वॉलंटियर्स प्रेजेंट आसा
खंयची झोनान तूं कोण वॉलंटियरींग करता आसा कितले वॉलंटियर आयले आनी हांगा कितले जाण प्रेजेंट आसा ताजे पुरा थ्रू आतां आमकां मॅन्युअली कावंट करचें भारी कश्ट आसा ते ह्या सॉफ्टवेअर कसं करता म्हळ्यार बेस्ड ऑन आमगेलें फेशियल रेकॉग्निशन ते आमकां इन्फॉर्मेशन दिता की टोटल कितले वॉलंटियर आयला कितले वॉलंटियर्सांक सेव केली आनी कितले वॉलंटियर्स आमकां येयली सो हें आमी डिजिटायज केलेलें वॉलंटियर तशेंच आतां ह्या वॉलंटियरा विशयार जालें आतां मस्त भक्तजन हांगा देवा लागीं सेवे कोरका म्हूण सांगून एक मनार येताच आतां सेवे मस्त सेवे आसा त्या सेवेत आनी बूक कोरका म्हूण जाल्यार ताका एक डिजिटल कसं केलेलं आसा तुमी ह्या एक कार्यक्रमांत सो फूड कशें आशिल्लें म्हळ्यार आमगेल्या चडावत वॉलंटियर्स मॅन्युअल बुक्स आमगेले मस्त वॉलंटियर्स आसा मॅन्युअल बुक्स घेवन तांणी घर घर वचून आनी तुमकां वता मुंबयन तूं ट्रॅवल करचें भारी कश्ट आसा जाल्यार तांणी घर घर वचून बिल्डिंग वचून तांगेले गुर्ताल जाणां जाल्यार कलेक्शनां बुकार करता आशिल्ले आमी लास्ट एक 2-3 वर्सां लागून कसं केलां म्हळ्यार आमी एक वॉलंटियर ॲप डेवलप केला सो हाजी बेनिफीट कसं म्हळ्यार प्रत्येक वॉलंटियरा लागीं फोनान तूं एक ॲप आसता तांगेले आमी एवरी इयर तांणी तांगेले खंयचे डिवोटीज आसा तांगेले नांव मोबायल नंबर ॲपान तूं घालता ती तांणी घरकड बैसून आतां कोवीड आसतना कशी कोणाके भायर वचचें जायनाशिल्लें सो ॲपान तूं फीचर कशी आसा म्हळ्यार म्हाका कोणाले सेव करता तांगेलें नांव सिलेक्ट केला तांगेले खंयची सेव तांकां जावं ते सिलेक्ट करून सेंड लिंक म्हणून एक ऑप्शन सेंड लिंक म्हळ्यार हांव म्हगेल्या डिवोटीक लिंक पेटयल्यार त्या डिवोटील मोबायलार एक लिंक येता पेमेंटा खातीर तांणी त्या ॲपा वचून तांगेले मोबायला वचून खाली पेमेंट करतरी डिवोटीक आनी वॉलंटियरांक तुका नोटिफिकेशन येता की तुमकां सेव बूक जाला सो हांगा तुका जालां म्हळ्यार एक वॉलंटियरान फुडें प्रत्येक घरकड वचची आशिल्लें हांगा तांकां घरकड बैसून वची मस्त सेव बूक जाता आशिल्ली ह्या एक मेन आशिल्लें सेकेंड कॅश कलेक्शन चॅक कलेक्शन NEFT ह्या पुरो ऑप्शन आमी ॲपान तूं दिला आनी हाजें मेन वैशिश्ट म्हळ्यार कसं आसा तुमी लास्ट इयर आतां खंयचे हांव डिवोटी लागीं बूक करता वतना ताका जावका की हांव लास्ट इयर खंयची बूक केलेला म्हाका ती सेव करता जावं ताज्या पयशी वयरची सेव करता तेन्ना वॉलंटियराक वता आसतना की ताका खंयची सेव ताणें लास्ट इयर केलेली आमी ॲपान तूं बुकींग हिस्ट्री म्हणून एक ऑप्शन दिला तातूंत वॉलंटियरान त्या तांगेली हिस्ट्री पळोवन तांकां सांगूं येता की लास्ट इयर तुमी ही सेव केलेली आनी नेक्स्ट खंयची सेव आसता तांणी सिलेक्ट करून बुकींग करूं नेक्स्ट मेन म्हळ्यार आतां थोडे आमगेले वॉलंटियर्स एरिया वायज कलेक्शनां वतात आमी कसं केलां तांकां पिनकोडा लेखार फुल्ल तांगेले सेवेदारा लिस्ट सॉर्ट करून दिला सो तांणी खंयची एरिया वताना त्या एरिया तांकां कलेक्शन करता जाल्यार तांकां त्या एरियाचेच पुरो जाणां डिटेल्स पुरो मेळटा तांणी बुकींग करूं येता आनी एक एड ऑन म्हळ्यार इन केस खंयचे डिवोटीन त्या वॉलंटियराला बूक केल्यार वॉलंटियरा लागीं ऑप्शन आसा की ताणें रिसीट तागेल्या ॲपा दाखोवन डावनलोड करून पर्सनली त्या रिसीट डिवोटीक पेटो येता सो हें आमगेलें फर्स्ट ऑप्शन आशिल्लें डिजिटलान तूं की आमगेले वॉलंटियर्सान खंयचे सेवा बूक करता जाल्यार कशें करूं सेकेंड आमगेले वायडली यूज म्हळ्यार वेबसायट आमगे लागीं मस्त डिवोटीज आसा कोण आतां आमगेल्या वॉलंटियर ॲपा कशें आसा वॉलंटियर त्या डिवोटीला टच आसा आमकां प्रत्येक डिवोटीला आमकां कॉन्टेक्ट आसूं जायना सो आमी कसं करता म्हळ्यार आमगेल्या कितले डिवोटीज आसा तांकां ईमेल पेटयता ती की तुमी आमगेल्या वेबसायटार येवन बूक कर येता सो वेबसायटार आमगेले ऑलमोस्ट 40 to 50% बुकींग डिवोटीज तांणी येता ती तांकां सिंपल विदीन 30 to 40 सेकंड्स भितर एक सेवा बूक जाता आमगेल्यान तूं तांणी सिंपल एक प्रोसेस करता ती वेबसायटार येवन तांगेले मोबायल नंबर घालता ती आनी आमगेले सिस्टम तांकां एक OTP पेटयता OTP एंटर केली तशीच तांणी तांगेले ऑटोमॅटिकली तांगेल्या सेवे हिस्ट्री नांव डिटेल्स एड्रेस पुरा फील जाता तांणी पेमेंट करतरी तांकां रिसीट आनी रिसीटान तुवें QR कोड एटॅच जावन येता त्या घेवन तांणी डायरेक्टली हांगा येवं येता सो हे आमगेले दोनीचे ह्या डिजिटली म्हळ्यार ह्या दोन मेन आमगेले बुकींग ऑप्शन्स जाता सो आतां QR कोड जनरेट जाता म्हूण सांगला सो आतां QR कोड हांगे तर द प्रोसेस कशें आसता मुखार कशें वता तें वय सो आमकां फूड कशें आशिल्लें म्हळ्यार आमगेल्या रिसीट आमी मॅन्युअली करताना एक कावंटर फॉयल आशिल्लें म्हळ्यार एक रिसीटान 2 पार्ट आसता एक डिवोटील सायड एक आमगेल सायड आमी केन्ना प्रसाद दिता त्या स्लिप पिंजून दिवचे जाल्यार आमकां पुरो जाणां कोत्ता एवरी इयर गणपती म्हळ्यार त्या टायमार पावस आशिल्लोच सो आमी त्या टायमार मस्त जाणां जाल्यार रिसीट पिंजून वता आशिल्ले थोडे जाणांक रिसीट हाडूं जायना आशिल्लें सो आमी कशें केलें म्हळ्यार ह्या वर्सा आमी केन्ना डिवोटी ऑनलायन बूक करता जो आमगेले वॉलंटियर ॲपा थ्रू बूक करता तेन्ना आमी तांकां एक युनीक QR कोड पेटयतात त्या QR कोडा बेनिफीट कसो म्हळ्यार तांणी आमी प्रत्येक आमगेल्या फॉर एग्जाम्पल तांणी आमगेल्या कावंटरार पंडाला एंट्री करताना थोडे जण एक हाता एक डिवायस घेवन आसा QR कोड डिवायस म्हणून तातूंत तांणी त्या QR कोड स्कॅन केल्यार त्या डिवोटीक एंट्री मेळटा तातूंत त्या डिवायसाक कळटा की ह्या डिवोटीन खंयची सेवा बूक केला आनी ताका एंट्री एलाव करता म्हणून इन केस खंयचे डिवोटी सेवा बूक करनाशे आयल्यार तांगेले त्या QR कोड आसना इन केस स्कॅन करतना दिसता कितली सेवा आसा तितली जाणांक तांणी भितर एलाव करता सो तांगेले ते एंट्री मार्क जाता
एंट्री करतरी आमगे हांगा मस्त नाना प्रकारचे सेवा असतात एग्जाम्पल तुझे म्हळ्यार आमगे हांगा तुलाभार सेवा असता तुलाभारान तूं कोकोनट जॅगरी विंगड नमन्याचे तुलाभार असतात ती सो आम्ही कसं केला म्हळ्यार प्रत्येक तुलाभाराक विंगड कलराचे टोकन असता टोकन एक QR कोड फॉर्मारी असतात ती सो आमगेल वॉलंटियर्स कसं करता ती त्यांनी बुक केला QR कोड आणि आमगेल सायड तकून दिला टोकन त्या लिंक करून तांकां एक कार्ड QR कार्ड दिता ती सो त्यांनी डिवोटीन कसं करचें म्हळ्यार त्या कार्डान एक नंबर असता हांगा नंबर ते अनावन्स जाल्ले तशीची तांणी येवन तांगेल सेव करता ती सेव करतरी ते कार्ड रिटर्न मेळटा सो आमकां आतां हांचे थ्रू कशें जाता म्हळ्यार डिवोटी एंट्री केन्ना घेतल्या तांगेल सेव केन्ना जाली त्या थ्रू ट्रॅकिंग जाता आमगेलें तोची त्या डिवोटीन मागीर सेव कोन्न जाता गणोम सेव जावो तुलाभार सेव जावो सेव करतरी आनी मुखारी प्रसाद घेवच्या वता प्रसाद घेवच्या वताना थंय आमगेले वॉलंटियर्स मेंबर्स ते स्कॅन करतात स्कॅन करताना तांकां कितलो प्रसाद दिवका त्यात आसता कित्याक आमगेले थोडे सेवेन तूं एक प्रसाद आसता थोडे सेवेन तूं 5 प्रसाद आसता थोड्यान तूं चड आपो दिवचें आसता तशी मस्त नमना कॉम्बिनेशन आसा फूड कशी जाता आशिल्ली म्हळ्यार हांव रिसीट दाखयताना तातूंत खंयचे एवरी 2-2 घंट्याक जण चेंज जाता तांकां वत आसतना की कितलो प्रसाद दिवका जाल्यार ह्या QR कोड डिजिटायजेशन केलें निमती ते स्कॅन करताना दाखयता की थंय तांकां 5 प्रसाद दिवका की 7 प्रसाद दिवका की 1 प्रसाद दिवका तें आसा प्लस आमी कशें केलां म्हळ्यार प्रत्येक वॉलंटियराला ID कार्डार हांगा QR कोड आसा तांतूय तशीच वॉलंटियरांक प्रसाद घेवपाक जाल्यार तांणी स्कॅन केल्यार प्रसाद जाता सो ह्या पुराचे बेनिफीट कशें आसा म्हळ्यार एंड ऑफ द डे आमकां कळटा की टोटल आयच्या दिसान एवरी डे 1 जावं डे 2 कितले डिवोटीज आयले कितलो प्रसाद जालो कितले सेव जाले एक्युरेट एक व्हॅल्यू मेळटा आणि विंगड खंयचे पुरो एक डिजिटल इनिशिएटिव्स ह्या एक कार्यक्रमान दवरलेलो वय सो आमकां आतां हांगा एवरी डे मस्त डिवोटीज येतात ती सो पूण सांगल्या म्हणकेची आमगेले वेबसायट ॲपार मस्त सेवा बूक जाता जाल्यार ड्युरींग गणेश उत्सव डे 1 दाखोवन डे 5 जाय मस्त आमगेले डिवोटीज डायरेक्टली येतात ती सो तांकां आमी फूड कशें आशिल्लें मॅन्युअल बुक्स हांव सांगलां म्हणजे मॅन्युअल बुक्सार करचें आशिल्लें जाल्यार आमी आतां मॅन्युअल बुक्स कंप्लिटली स्टॉप करून आमी हांगा कावंटर सेटअप केला ऑलमोस्ट 22 कंप्युटर्सा लागीं आमी हांगा सेट केला सो कंप्युटरान कशें आसा म्हळ्यार आमगेले विंगड ऑपरेटर्स बसतात थोडे आमगेले वॉलंटियर्स बसतात आमी ॲपान ज्या वेबसायटार कशी बुकींग करता तशीच आमी हांगा मल्टिपल पेमेंट मोड ऑप्शन दवरून आमी कावंटर सॉफ्टवेअर दवरला कावंटर सॉफ्टवेअरान तूं सेम प्रोसेस आसा की एक डिवोटी येता तागेला नांव मोबायल नंबर सांगता सांगली उडली की तागेले ऑटोमॅटिकली सिस्टमान तूं नांव डिटेल्स एड्रेस हें जाता आनी सेव सांगून जातरी फूड आमी रिसीट पेपर प्रिंटेड दिवची आशिल्ली आतां कशें आसा म्हळ्यार तांणी नांव सांगून दुड्ड दितरी ऑटोमॅटिकली स्क्रिनार एक QR कोड जनरेट जाता ते जनरेट जातरी आतां पुरोजन लेखचा पुरो QR कोड जनरेट जाला तांकां रिसीट कशी हे आमी रिसीट दिनात आमी रिसीटा जाग्यार एक युनीक कार्ड दिता QR कार्ड कशी म्हळ्यार आमी तशी कार्ड ते कार्ड तांगेल्या सेवेक त्या कार्डान तूं तांगेले सेवा नांव डिटेल्स पूर आसता त्या तांणी कार्ड आतां नॉर्मली सांगल्या म्हणकेची त्या फूड रिसीट दिल्या पिन आशिल्ला ह्या कार्ड तांणी 365 डेज तांगेले दवरता आनी तूं मातशी गणपतील फोटो जावन आसता तांणी त्या कार्ड घेवन मागीर एंट्री प्रसाद सेवा ते करतात सो अंतूची कावंटरान तूं आमी ह्या वर्सा एक रेझर पेन नवे लॉन्च केलेला डिजिटल QR कोड म्हणून एक आमी इंटिग्रेट केला सो आमकां पुरा देवस्थान ट्रस्टान एक कॉमन प्रॉब्लम आसा की एक स्टॅटीक QR कोड सेम QR कोड एक दवर नासता ती कोण अकाउंट कसं करता म्हळ्यार फोटो काडून तांगेले फ्रेंड्सांक फॅमिली मेंबर्सांक पेटयता ती तांणी तांतूं घरा बसून दुड्ड पेटयला एनॉनिमस मस्त डोनेशन येता जाल्यार सेवा मंडळाक कशी म्हळ्यार प्रत्येक रिसीटाक प्रत्येक डोनेशन आमकां एक रिसीट पेटोवपाची म्हणून आसा ताजे खातीर आमी ह्या वर्स कसं केलां म्हळ्यार एक डिजिटल QR कोड रेझर पेन मुंबयन तूं 2 दिसां फुडें लॉन्च केला आनी त्या फर्स्ट GSB सेवा मंडळान तूं इम्प्लिमेंट जाला सो ते आमकां मस्त खुशी आसा तातूंत कशी जाता म्हळ्यार एक पाटी कोणें पेमेंट आमकां सेव आमी ऑनलायन पेमेंट करता म्हणली कुडली की त्या डिवायसान तूं ऑटोमॅटिकली एक डायनामीक QR कोड जनरेट जाता त्या QR कोडान एक पाटी पेमेंट करत ताजी फोटो काडून तुमी कोणाकय पेटयल्यार तातूंत सेकंड टायम पेमेंट करूं जायना ते एक्सपायर्ड म्हणून येता पेमेंट करतरी आमकां सिस्टमान तूं कंप्युटरान तूं ऑटोमॅटिकली मेसेज येता की दुड्डो आमकां रिसीव जाला तुमी तांगेले रिसीप्ट करात ती आनी तूं कशें जाता म्हळ्यार त्या पर्टिक्युलर QR कोडाक असो ट्रान्झॅक्शन नंबर आसा आमगेल्या सॉफ्टवेअरान मॅपिंग जावन आमकां गणपती जातरी रिकन्सिलेशन प्रोसेसान तूं मस्त इजी जाता सिमिलरली इन केस कोणाक कार्ड पेमेंट करता कार्ड पेमेंटान तो आमी वायरलेस पॉज मशीन्स त्यावेळी इंटिग्रेट केला सो कोणी कार्ड हाडल्यार सेम प्रोसेस वर्क जाता की तांणी कार्ड पेमेंट करता म्हळ्यार आमी आमगे सॉफ्टवेअर दाखोवन तांकां रिक्वेस्ट पेटयता ती डिवायसान तूं तांणी टॅप करून पेमेंट केलें कुडली की तांगेले ऑटोमॅटिकली रिसीट जनरेट जाता रिसीट जनरेट जाली तशीची
विदीन एक 1 to 2 मिनट्सा भितर तांगेल्या फोनार SMS आनी ईमेलार तांकां रिसीट पावता. सो हे आमगेले हांगा कोण सेव बूक करनाशे येयले तांगेले खातीर हे ऑप्शन आसा. आनी नेक्स्ट म्हणल्यार आमगेला सेव कोण बूक कोण जाता गणेशोत्सव पुरा इवेंट जाता आमगेला टोटल कितल्या सेवा बूक जाल्ला तांकां आमी गणेशोत्सव जाता आमी एक प्रसाद हे पेटयतात. त्यावेळी आमी कसं करता म्हळ्यार आमगेल्या सिस्टमा दाखोवन एवरी डे आतां आमकां इतलो व्हड गणेशोत्सव म्हळ्यार लायव्ह मोबायल ॲपान ते बुकींग जाता ॲप वेबसायटार बुकींग जाता आमगेले कावंटर सॉफ्टवेरार बुकींग जाता एवरी सेकंड एवरी मिनिटा मस्त बुकींग जाता. सो हांगा पूड कशी म्हळ्यार मॅन्युअल कावंटींग रात्री 12 घंटे जाता मॅन्युअल कावंटींग जावचें आशिल्लें एक्सेल शिटांस पुरो तर मस्त कॉम्प्लिकेटेड एक 3-4 घंटे खाली कॅल्क्युलेशन वता आशिल्लें. सो आमी कशें केलां म्हळ्यार हे पुरा प्रोसेस इंटिग्रेट कोर न्हू आमगेले तिनी वेबसायट मोबायल ॲप कावंटर सॉफ्टवेअर इंटिग्रेट जावन रिपोर्ट्स एंड एनालिसीस सिस्टम केला आमगेले MIS सिस्टम केला तंतू बार जावन 5 मिनटांनी आमी इनकेस आमकां रिपोर्ट जावका की कितलो सेवा फायच्या दिसाक फॉर एग्जाम्पल आज रात्री 12 घंटे जाता नेक्स्ट डे खातीर कितलो गणोम आसा कितलो तुलाबार आसा हांगाच्या कमिटी गोता सुका ते आमी 12 घंटे जाता तरी एक विदीन हाफ एन आवर की 1 आवरा भितर ते रिपोर्ट जनरेट करत. सो ते आमगेले कशें आसा डिजिटल एनालिसीस इजिली जाता आनी हांगा कशें आसा म्हळ्यार मस्त व्हड व्हड सेवा आसा त्या सेवेन तूं कशें आसा म्हळ्यार व्हड सेवा ब्रेक जावन मल्टिपल संसान सेवा जाता. फॉर एग्जाम्पल उदय अस्तमान सेवा बूक केल्यार कितलो तांतू गणोम सेवा आसा कितलो मोदक सेवा आसा तशी विंगड सेवा ब्रेक जाता. हे मॅन्युअल करची भारी कश्ट आसा जाल्यार डिजिटायजेशन केलें निमती हे कॅल्क्युलेशन पुरो ऑटोमॅटिकली जावन आमकां रिपोर्ट मेळटा. हे जाता तरी लास्ट म्हळ्यार आमगेले आमी डिवोटीसा गणपती जाता प्रसाद पेटयतात. प्रसाद पेटोवच्यान ते आमकां कशें आसा म्हळ्यार कितले जाणांन बूक केला ताजे आमगेल्या सिस्टमांत येता आनी त्या आमी मागीर थ्रू डिजिटली आमी तांगेल्या लेटर जनरेट करून ताका प्रिंट करून आमी पेटयतात. सो हांगा तो आमगेल्या स्टार्टींग डिवोटीक लेटर पेटोवचे दाखोवन की एक गणेश उत्सव आमगेले केन्ना स्टार्ट जाता तेन्ना लेकून तांणी सेव करून तांकां प्रसाद पेटोवचे प्रसाद म्हळ्यार तांतूं गांध प्रसाद आमी पेटयतात ते फुल्ल डिजिटायज केला. सो इन शॉर्ट म्हाका मनशाक खूश जाता की GSB सेवा मंडळ इंडियाचे वन एंड ओनली मंडळ आसा जे एंटायरली स्टार्टींग टू एंड 100% डिजिटल आसा विदाउट इनवॉल्वमेंट ऑफ अ सिंगल पेपर. इवन हांगा मेंबर्सांक कमिटी मेंबर्सांक जे रिपोर्ट जाल्यार तांणी डिजिटली हाडून घेतात विदाउट अ सिंगल पेपर प्रिंट. थँक्यू. मस्त पुरे माहिती आमकां दिलेली आसा तशीची तुमकांय कोळ नासता ह्या एक सेवा मंडळ कार्यक्रमात तुम्ही भाग घेतना कितले पुरे एक डिजिटल फॅसिलिटीज हांगा आसा म्हूण सांगून खंडीत ह्या पुरे फॅसिलिटीज यूज तुम्ही करताची म्हूण सांगून आमी लायक तसोची इतले वेळ आमगेलो उलयले खातीर मस्त धन्यवाद.